सरपंच उलयता तन्वी सावंत। आयज आमी सरवण ह्या गांवान हांगा ब्लॅक स्पॉट जाल्लो आसा, थंय आमी आयज येयल्ली आसा। तेन्ना आमी आयज ही सगळी एरिया जी आसा ती क्लीन केल्ली आसा आणि आमी इवन ही एरिया क्लीन करून हांगा आमी बोर्ड सुद्दां पंचायतीचो लायल्लो आसा की गार्बेज डंप करपाची ना म्हणून। आणि पयर सुद्दां एक 4-5 दीस जाले हांवें मिडियाक सुद्दां स्टेटमेंट दिल्ले की जो कोण कचरो उडयतलो तेका 2000 फायन आहा। त्याच बरोबर जो कोण कचरो उडयता तो आमकां फोटो हाडून दितलो तेका 1000चे बक्षीस केल्ले आहा। इतले सुद्दां करून सुद्दां लोक हांगा गार्बेज उडयता। लोकां कडेन विनंती करता की सरवण गांव आमचो इतलो फामाद आसा। आतां पर्यटक हांगासर आमचे सातेरी देवीचे हांगा देवूळ आसा, शामपुरुषाचें देवूळ आसा। लोक पर्यटक हांगा मुद्दाम देवळां पळोवपाक येता। तेन्ना हो जो गार्बेजीचो ढीग पळोवन आमचे हांगा जनते कडेन आव्हान करता की तुमी अशें करचें न्हू। त्याच बरोबर आमी एक ठराव घेतलो आसा की जे जे खंय ब्लॅक स्पॉट आहा थंय आमी सोलर कॅमेरा लायतले। तेन्ना जरी आमकां कोण असो व्यक्ती सांपडलो जो उडयता तो तेजो आमी फोटो मारून पेपराचेर घालतली की हो आमचो गोंय, त्याच बरोबर कारापूर सरवण हो गांव आमचो घाण करता म्हणून तेजो आमी फोटो मुद्दाम पेपरार घालतली। तेन्ना आमकां तुमी अशी एक्शन घेवंक लाव नाका। आनी त्याच बरोबर आमचे जे विराज नाटेकर आमचो जो गार्बेज कलेक्शन करता तो तुमच्या एरियेन हांगा भोंवता तेन्ना प्रत्येकान आपली गार्बेज रिसीट ही आपल्या कडेन दवरपाक जाय। आनी जेचे कोणा कडेन गार्बेज रिसीट नासतली तांकां आमी जवळ जवळ 5000 फायन मारतली ज्या घरान गार्बेज रिसीट आमकां मेळची ना। तेन्ना हांव परत एकदा जनते कडेन आव्हान करता की तुमी आमकां अशी एक्शन घेवंक लाव नाका। तेन्ना आमचे कारापूर सरवण एरिया आमची नितळ आणि सुंदर दवरया। हांव देव बरें करूं। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.